नमो येशू ख्रिस्त नमो सोडवंदारा नमो येशू ख्रिस्त येशू ख्रिस्त उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेंतां तामकाराच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देवोन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय मोगान भरून तुका समर्पिताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय नमो नमो येशू ख्रिस्त नमो येशू ख्रिस्त रूपाली पोनासच्या जिणयेचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुजें तन बुजोवन आशेवन आंगार रावल्या तुजें तन बुजोवन आशेन आंगार रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजें कृपेचें देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो येशू ख्रिस्त उंड्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेंतां तामकाराच्या जेजू 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 जेजू
मंगळ भाव भयणीनो, ह्या फेस्ताक सालोरिसाच्या फेस्ताक तयारी जावन आमी हे 9 दिसांचें भक्तीपण आचरण करूंक ह्या देव मंदिरा संघात जमल्या. आनी आज आमी एवकारिस्त भेटूंच्या पयलें थोडो वेळ आमच्या सोम्या संघात खर्च करया, ताका आमी आराधन करया, ताका अर्गां होगळाप दिवया. ह्या अर्दे घंट्याच्या आराधना वेळार आमी समेस्त तातूंत मेतर जावन प्रयत्न करया. सुमार जाणांक आमी अवकाश दिता तुमच्या अर्गां होगळाप भेटोवंक. हे आराधन आमी सुरू करया. येदोळतू आमी सोम्यांक गायना मुखांतर ताका नामान पेटयलो, ताका आराधन केलें. दयकन बसात. सुरवेलें हांव मागणें म्हणटा. मागण्या उपरांत आमी थोडो वेळ अर्गां होगळापांत आमी खर्च करया आनी आग्रेक सुम्याचें बेसांव आमी मागया. सुरवेर एक सुरवेलें मागणें हांव म्हणटा. हें हांव मागणें हांव म्हणटना तुमी तुमच्या काळजांत तावन तेंच मागणें म्हणचें आनी त्या मुखांतर सोम्याक आराधन करचें. म्हज्या भोव मोगाळ सोम्या जेजू, तूं ह्या भोवपवीत सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. दयाळ आनी मोगाळ जेजू, दीस रात तूं ह्या सक्रामेंतांत रावताय. तुजी भेट करूंक येतल्यांक तूं मोगान आपयताय. मोगान तांकां तूं राखून रावताय आनी तुका मेळोवंक येतल्यांक मोगाचो स्वागत दिताय. किरकोळ जावन असो हांव तुका आराधन करतां. तुवें म्हाका दिल्ले विचित्र कृपे पासत हांव तुका अर्गां दितां. ह्या सक्रामेंता द्वारी तुवें तुकास म्हाका दिल्ले खातीर, तुजे बगेन मातेक म्हजी आवय जावन दिल्ले खातीर आनी तुजे लागीं उलोवंक तुवें म्हाका आपयलेल्या खातीर हांव तुका खेरीत भाशेन अर्गां दितां. मोगाळा जेजू, ह्या बेटे वेळी आमचे सर्व शेवट, आमच्यो सर गरजो, वैयक्तीक आमच्या पयसबेच्यो, आमच्या संवसाराच्यो सर गरजो तुजे मुखार हांव हाडटां आनी त्यो तुका हांव समर्पितां. मोगाळा जेजू, सगळ्या काळजान हांव तुजो मोग करतां. येदोळ सबार फावटी हांवें तुजें मोण दुखयलां देखून हांव सुरसुरतां. हांव एक किरकोळ पातकी हांव म्हाकाच तुका समर्पितां आनी तुका केदींच दुखोवचो ना म्हणून तुजे कृपेन हांव निचेव करतां. म्हजी खुशी, म्हजो मोग, म्हजे अत्रेग आनी म्हजें सर्वस्व हांव तुका दितां आनी म्हाका सगळोच तुका ओपून दितां. जेजू, तुका जाय तशें तूं म्हाका चलय. तूं म्हजो मोग कर आनी शेवट पर्यंत म्हाका तुजे थंय विश्वासी दवर म्हूण तुजे लागीं परततां. तुजी खुशी कशी हांवें करीचे तशें हांवें करच्याक तुजी कृपा हांव मागतां. पलगत्रींतल्या आत्म्या पासत हांव मागतां सोम्या, प्रत्येक जावन ह्या भोवपय सक्रामेंता मारिफात तुजो लागशिल्ल्यान सांगात केल्ल्या आनी तुजे मायेक मोगाचे जावन आसलेल्या सर आत्म्याचो हांव उडास करतां. पातकांचें वजन बगच्या हर एका आत्म्या पासत हांव मागतां सोम्या. म्हज्या तारोका
हांव म्हजो मोग तुज्या मोगाक मेळोवन तो तुज्या बापाक भेटयता. तुजे नांवी म्हजी ही भेटवणी स्विकार कर म्हूण हांव तुज्या बापा लागीं परतून मागतां. आमेन. सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. ताणें आमकां लाभयल्या सर बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवचे खातीर आनी प्रत्येक जावन ह्या अर्गां बलिदानाच्या पयलीं थोडो वेळ आराधनान खर्च करचे खातीर आमी ह्या वेळा हांगासर आसां. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो मोगाळ सोमी ह्या उंड्यार पार खरोच हजर आसा म्हणलें सत वळखून थोडो वेळ ताका आमी मौनपणी आराधन करया आनी उपरांत आमचे अर्गां होगळाप आमी भेटवया. सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. हें सर बरेंपण वळखून आतां आमी सोम्याक अर्गां होगळाप भेटवया. मोगाळा सोम्या, तूं खरोच देव, तूं खरोच सडवणदार. ह्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, तूं बापाचो एकटोच पूत, पवित्र इंदाचो दुसरो जण देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या, तुजें उतार हर एक दीस म्हाका देवून म्हाका आत्मेक बळ दिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या, मोगाळ सोम्या, कुर्सार मरून तुवें आमची सडवण केली देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाळ सोम्या, ह्या वेळा आमकां तुजो सांगात दिवचे खातीर आनी तुजो मोग आमकां मेळचे खातीर ह्या उंड्या रुपार आमचे मुखार ह्या साक्रामेंतांत आसाय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पवित्र पुस्तका मुखांत्र हर एक दीस आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजी सडवण आमकां लाभचे खातीर साक्रामेंत घडोवन दवरले देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें काम पळय सभे मुखांत्र आजुनी मुखासून व्हरताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां पळय स्नाना मुखांत्र खऱ्या भावार्थाक हाडलाय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. प्राजिताच्या साक्रामेंता मुखांत्र हर एक बटी आमची पातकां तूं बक्षिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हर एका एवकारिस्ता मुखांत्र आमचें खाण जावन तूं येताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. गायनांत अर्गां. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. अर्गां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजां. दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो आमकां आजुनी चलून व्हरूंक तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर रितीनी आमच्या आत्म्याच्या
वायटाक बली जायन अशें आमकां राखून व्हरताय देखून Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. तुज्या पवित्र सभेच्या मुखेल्या मुखांतर आजुनी तुजी वाट आमकां दाखयताय देखून Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. तुज्या उतरा मुखांतर आमच्या कुटुंबाक गज असचे आत्मीक बळ लाभयताय देखून Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. तुमी तुमकां मेळिल्ले उपकार तुमी उसारयेत पूण मोठ्यान दवरा चड लांब करचे नाका 1-2 वाक्यांनीत म्हणूंक प्रयत्न करा Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. 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 Ergan ditan Jesu. Ergan ditan Jesu. Ergan ditan Jesu mujakarsa. Ergan ditan Jesu. Ergan ditan Jesu. Ergan ditan Jesu karsa. Ergan hogla pemukarsia. Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. 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 Ergan tuka Samiya. Ergan tuka dunia. Ergan tuka. Ergan tuka. आमकां खऱ्या आनी मोगाळ पवित्र सभेंतय कॅथोलीक पवित्र सभेचे सांदे तुवें आमकां केल्ल्या खातीर Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. ह्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत हांव आमकां मेळच्या सर आत्मीक बऱ्यापणा खातीर Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. तरी एक आयतारा आमकां इगर्जेक आपोवन आमकां तुजे देवाचे उतार तुजें उतार आमकां आयकूंक आनी तशेंच हे उपरिस्ता जेवण फावो केल्ल्या खातीर Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. तुमी मुखारशा Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. Ergani hoglat tuka Samiya Jesu. Ergani hoglat tuka Samiya Jesu.
बरी कुटुंबां आमकां फावो केल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यां खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या मोगाच्या मालगाड्यां खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या वडिलांक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. सर रितीच्या वायटांतले आमच्या सांद्यांक कुटुंबा सांद्यांक राखून व्हेल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. सर रितीच्या अवघडांतले आमकां निवारलेल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. अर्घा तुका जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्घा तुका जावं होगळा तुका जावं आतां आनी सदां अर्घा तुका जावं होगळा तुका जावं आतां आनी सदां अर्गा होगळाप आमी मुखारची या Ergani अर्गानी hoglap tuka होगळाप sumya तुका Jesu. सम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या सर युवजनां खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या भुरग्यांक शिकपाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या जिणेंत खंयच्यान वरायल्या वेळार आमच्या सांगातांत तूं रावल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां मरियमायाची आनी सांत भक्तांची मजत फावो केल्ल्या खातीर Ergani hoglap tuka sumya Jesu. उपकारे काळजान दिनवाशी मोरा सोम्या करता दिया देण्या पासून ताच्या मुगा पासून वरत्या उपकाराचो पावुया थोडो वेळ आमकां सम्यान लाभयलेल्या सर्व खासगी गरजां खातीर मावणपणी आमी अर्गां दिवया मावणपणी जेजू एका इश्टा भाशेन आमच्या लागीं आमच्या मुखार आसा ताच्या लागीं आमी संवाद करया काळजां तातावन ताच्या लागीं उलोवया ताका अर्गां दिवया ताणें केल्लें सगळें बरेंपण वळखून मावणपणी थोडो वेळ ताका अर्गां दिवया सम्यान आमकां फावो केल्ले सर आत्मीक आनी संवसारी बरेपण वळखून आमी सकड गीत गावया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका तुका
तुका स्तुती तुका बाबीनो दयगंती मिगल्या आमचे जिवीत सम्याच्या हातांत सोडून ताका आमी आमकांच समर्पीत करया. मंगळा जेजू, आमी तुका अर्गां होगलाप दिली, आमी तुका आराधन केलें. आमच्या सांगात राव सोम्या एमावसाच्या शिसांनी तुका उलो दिलो आमच्या सांगात राव म्हणून. तशेंच आमच्या जिवितांत ती राव सोम्या म्हणून तुका आमी उलो दिता. आमचें सगळें जिवीत, आमचें कुटाम, आमचो वाडो, आमची फिरगज, आमची पयस सभा सगळी तुज्या हातांत सोडटा सोम्या. आमच्या सांगात तूं राव सर रितीनी तुका कितें बरें दिसता, तुजी खुशी कितें आनी आमी कशें वचो जाय म्हण तूं आशेताय त्या प्रकार चलोवंक आमकां शिकय सोम्या. तुजें उतार जावं दी आमच्या जिणेक दिवो. तुज्या उतरान हर एक दीस आमी बळ जोडशें कर. तुज्या उतरान आमी आमचें जिवीत सारिशें कर. सोम्या तूंच आमची वाट चलय, तूंच आमकां राख, तूंच आमकां आशिर्वाद दी. सर आमच्यो गरजो, आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, आमकां कोणें सकट कुमो केल्या, कोण आमच्या संबंदांत आसात समेस्तांक सोम्या भावार्थान तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता. आमकां तूं राख, आमकां तूं सांबाळ, आमकां तुजें बेसांव दी. हे देवा, विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सुडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Tu
बेटोन मोघरसो इष्टू खरो पातक्यापासून जीवस बेटोन मोघरसो इष्टू खरो मोगाचेनो आज नवेनासो 8वो दीस आयच्या दिसाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराचें ध्यान कुटुंब जिविताचें आत्मीक बळ. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करून प्रत्येक जावन परगांवांत वावुरतेल्या पासून आयच्या दिसा आमी मागूंक हांगासर सांगता जमल्या. आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात बाप ऑस्वाल्ड मोंतेरो किरेफिर्गजेचे विगार. तांकां ह्या मिसा हांगासर आमी स्वागत मागता. तशेंच आयची तेसावां हे परी आसात. आर्गां सावन मीस दितात नेविल डिसोजा सेंट पिटर वडो, वॉल्टर लोबो आनी कुटाम मदर तेरेसा वडो, एंजेलिका अल्बुकार्क सेंट पिटर वडो, मरिया डिसोसा कार्मेल वडो, आविन आनी कुटाम मुंबय, नोरा मोंतेरो वमंचूरू, रेचल आनी मिशेल नोरोना सेंट पिटर वडो, मेरी डिसोसा देरेबायल, क्रिस्टोफर रोहन सिक्वेरा सेंट सेबेस्टियन वडो, नॉर्बर्ट कोरेया सेंट पिटर वडो. तशेंच इंत्रू आनी नतालिया लोबोच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, एलियास आनी एलिसा लोबो नित्यादर वडो, सिरिल आनी जोसेफ पिंटोच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, विन्सेंट रेगो आनी कुटाम मदर तेरेजा वडो, कार्मिन संतान एंटनी एम्मी लेतिशिया हांच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, जॉन मिरेंदा बेंदूरू, पौलिन नोरोनाच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, फ्लेवी नोरोना सेंट पिटर वडो, ओस्वाल्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, क्लिटस डिसोजा आनी कुटाम सेंट एंटनी वडो, जॉन आनी एंजेलिन लोबोच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, डॉमिनिक लोबो आनी कुटाम सेंट फ्रांसीस झेवियर वडो, कॉर्नेल फेर्नांडिसाच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, फ्रिन्सिया डिसिल्वा आनी कुटाम लूड्स वडो, बेनेडिक्टा डिसोजाच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, नेविल डिसोजा सेंट पिटर वडो, बेनेडिक्टा डिमेलोच्या आत्म्या पासून तो मिस्तेला, स्टॅनी सल्डाना आनी कुटाम ओमजूर.
ह्या सर्व त्या समपासून तूं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एका काळजान आणि एका मनान बरोवन एमिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी आज संगता जमल्या. आज आमी नोवेनाचो 8वो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवाचे उतराचे ध्यान कुटुंब जिविताचे आत्मीक बळ म्हणलो संदेश दिता. आज प्रत्येक जावन परगांवांत वावुरतेल्या पासत आमी मागता. कुटुंब जिवितान संतोष तृप्ती आनी दादोसकाय जाय तर मुख्य जावन देवाच्या उतराचे सखत आनी वावर गरजेचे म्हणलो आमी समज जाय. वावर देवान मनशाक दिल्ले एक विशेष देणे. किर्तनगार म्हणटा, तुज्या हाताच्या वावराचो फळ तुका खावंक मेळटलो, सुख संतोष तूं भोगोवंक पावतलोय. वावर मनशा कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास दिवचे सवे समाजाच्या उदारकते खातीर आसा. मनशा खातीर देवाचे येवजण हेंच. सांव पावलो म्हणटा, वावर करून आमच्या हाताची बोटां जरयता. वावर करिनातल्यांक जेवणाचे हक्क ना म्हणून तो म्हणटा. तशें आसता बेकारपण कुटुंबाक कसले कश्ट हाडूंक शकतात म्हणले आमी जाणा जावया. तशेंच सांजुजे कामेलेच्या पात्रोन सांगता, आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक आमकां कुमक कर. तशेंच परगांवांत वावुरच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या वावराचेर आनी तांच्या कश्टा वावंटीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या अर्घ बलिदानांत फावो ते रितीन भाग घेवचे खातीर सर आमची पातकां उणेपण वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून सकट आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गणी उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवा सुदां सांगपा मरये सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमीन. Krista
पवित्र सभा तारीखे प्रकार आज भाग्यवंत दोमिंगाचे स्मरण करता. पूण आमी आमच्या पात्रून सांत लॉरेन्साचे फेस्ताक तयार जावन हे नव्यानाचे भक्तीपण आदारून आसा देखून सांत लॉरेन्साचे मीस आमी वापरता. प्रार्थया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षाक्षांचे कश मरण सोसून महिमेवंत जावन पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. देवाचे उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें करें. पाजले 2 दारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले. प्राण आनी आत्मो संत आनी आडांचो सार सयत मेकले करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें परकिता. सगळे सृश्टींत देवाची दृश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळें ताचें उजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. देवाचे उतार. वाळू थळ्यान वादळ थंड
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू म्हणा लागलो देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी पावस वतलो आवट चडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडलोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी पावस वतलो आवट चडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाचो विशय देवाच्या उतराचें ध्यान कुटुंबा जिविताचें आत्मीक बळ देवाच्या उतराचें ध्यान कुटुंबाच्या आत्मीक कुटुंबा जिविताचें आत्मीक बळ विशय वाचतना म्हाका उगडास आयलो विशय आदल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार जुलय म्हयन्याच्या 17 तारखेर आयतारा आमी वाचलो विशय मार्ता आनी ताज्या भयणीचो तो थंय वाचप म्हज्या मतीक आयलें आनी त्या दिसा आमच्या आतांच्या पाप साहेबान एक अशें ट्वीट केल्लें ट्वीट म्हळ्यार तुमकां गुत्ता न्ही आमचे सोशल मिडिया आसात आमचे वॉट्सॅप फेसबूक तशेंच ट्विटर म्हणून एक आनी एक सोशल मिडिया आसा आनी प्रत्येक सेलिब्रिटीज म्हणजे आसात ते सगळें कोणीय वापारी आहेत सेलिब्रिटीजांक मस्त ताचे पाटलावदार असतात आनी ते तांचे सेलिब्रिटीज कितें सांगतात ते सकड विशयी आमकां आमी जर तांचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां मेळटात पाप साहेबान त्या दिसा जुलयच्या 17 तारखेर अशें ट्वीट केल्लें तो म्हणा लागलो थंय अशें ताणें बरयलां जेजूचें उतार आमचें जिवीत आपडटा आनी रुपीत करता वायटाच्या काळोखांतलें सोडयता जिविताक तृप्ती दिता आनी अंत नासलेल्या संतोशान भरता देखूनच मरियन हो बरो वांटो विंचून ताका पयलें स्थान दिल्लें ती रावली आनी आयकताली उरिल्ल्यो संगती उपरांत येतात बारीक अर्थाभरीत चिंताप त्या दिसा पाप साहेबान थंयसर ट्वीट केल्लें देवाचें उतार जेजूचें उतार आमचें जिवीत आपडटा आनी रुपीत करता वायटाच्या काळोखांतलें सोडयता जिविताक तृप्ती दिता आनी अंत नासलेल्या संतोशान भरता ह्याच कारणा खातीर भोवशा त्या दोगा बोबोण्या पैकी मरियेन ती रावली जेजूची रावली आनी आयकली अशें म्हणून ह्याच पाप साहेबान 2013 इसवेंत एक परिपत्र दिल्लें इव्हँजेली गावदियम म्हणून म्हळ्यार सुवार्थेचो संतोश त्या पत्राचें नांव त्या परिपत्राचे पयलीं उतरां तशीं आसात कोण जेजूक भेटला तांच्या काळजांनी आनी जिवितांत सुवार्थेचो संतोश भरता ताच्या सडवणीचो स्विकार केल्ल्यांक पाताक दूख आंतरीक खालीपण एकसुरपण तावून तांकां सुटका मेळटा कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त संगी संतोश सदांच जल्माता दृश्टांताक थंयसर ताणें उल्लेख केल्ले जावंक पुरो ते कोण ताका भेटोवंक आयले ते एक ज्योतिशी ताचे सांगात ताजी येयल्ले ते आपोस्तल तो जाकवेव तो निकोदेमो ती मरी मागदलेन हे सकड कोण पळय जेजूच्या उतराक थंयसर काण दिवंक आयले जेजूक आयकले जेजूक भेटले ते मनीस बद जाल्ले व्यक्ती जाले म्हणून
मगाच्यान हे सकड विशयी हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार हे सकड आयच्या वाचपाक आयच्या विशयाक ताळ पडटा तसले आयच्या विशयाक आमी 16 जाणां कातोलीक कुटुंबां आमी हर एक दीस आमच्या कुटुंबाच्या तेरसा उपरांत सांजेर पळयत पुस्तक वाचची आमकां संवय आसा 16 जाणांक ही संवय आसा आनी आसा जाय कुटुंबाचो तेर्स जाल्या उपरांत हर एक दीस आमी पळयत पुस्तक वाची जाय भोवशे 16 जाणां उपरांतल्या दिसाचो या त्याच दिसाचो तो वांजेल वाचून बायबल डायरींतले ते नियाळ वाचता जावन सांग बरो या जेजूची वार्ता म्हणल्यार तो नियाळ आमकां मंगळा ज्योतीतावन येता तो वाचता तासोंग बरो तें बरेंच पण हांवें म्हणचें आमी पळयत पुस्तक एक एक अध्याय वाचून गेल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार आमच्या कातोलीक बायबलांत सुमार 1189 अध्याय आसात 1189 अध्याय आसात पोरनो तेस्टमेंट आनी नवे तेस्टमेंटांतले 73 बुकांनी सुमार 1189 अध्याय आसात तरी एक दीस आमी एक एक अध्याय वाचून जाल्यार आमकां सुमार एक 3 वर्सां आनी 3 म्हयने लागतात सगळो बायबल एक बटी वाचून काडूंक 3 वर्सां 3 म्हयने अशें ते प्रयत्न करया कित्याक म्हळ्यार पळयत पुस्तक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतार तातूंत देव आमच्या लागीं उलयता ताच्या सोडवणेच्या आमच्या चरित्रेंत कशें तो सुरवेतान उलयलो कितें ताणें केलें कशें ता क्रमेन ताच्या पुता मुखांत तो उलोवंक पावलो आनी कशें ताचे सोडवणेची येवजण आमकां कळीत केलें ही सगळीं चरित्रां सोडवणेचीं चरित्रां आमकां पळयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा त्या खातीर कोण आमी हो बायबल एक पोवटी म्हणी वाचून काडूंक आमी प्रयत्न करया आमी सांगलें कुटुंबा सांगता तेर्सा उपरांत पळयत पुस्तक वाचल्यार बरें म्हणून 2 कारणांक लागून एक कितें म्हळ्यार आमकां वैयक्तीक रितीन वाचूंक थोडे फावटी पावट मेळना या वेळ मेळना या साथ जायना आसूंक बरो वैयक्तीक रितीन एक एक अध्याय वाचया म्हळ्यार वेळ मेळना पण त्या संदर्भार तेर्सा उपरांत सांगाता मेळोवन आमी पळयत पुस्तक वाचल्यार तो एक अवकाश सक्टांनी आयकूंक अशें सगळो पळयत पुस्तकच आमकां वाचूंक आमकां साथ जाता एक तें कारण आमकां पावट मेळना म्हणल्या कारणा खातीर तेर्सा उपरांत तो एक बरो अवकाश पळयत पुस्तक वाचूंक दुसरें कारण कितें म्हळ्यार जेजून सांगलां कोण दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर आसा आपूण तांचे मदगत म्हणून आनी पळयत पुस्तक वाचतना सम्याच्या नांवान आमी ताचें उतार वाचतना खंडी जावन आमचे मदें तो हजर जाता त्या देखून जेजूस या देवूस पळयत पुस्तका मुखांत आमच्या लागीं उलयता आनी आमच्या जिणेक प्रेरण दिता आतां आमी आयच्या वांजेलाक येवया आयच्या दिसाची सुवार्ता आमी आयकली थंयसर जेजून सांगचें तें उतार आमी आयकलें जो कोण ताचें उतार आयकता आनी पाळटा तो खडपाचेर घर बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी म्हणून खडपाचेर घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हळ्यार कितेंय वायट येवं दी तें घर तें दृढ उरता आतां पावशिल्लो काळ आमी आमच्या माध्यमांनी वाचता थंय ह्या पावसाक लागून ह्या आव रायले आनी लँडस्लायड जाले थंयसर घरां कोसळ्ळीं थोडे जाण मरण पावले हें सकाळ आमी आयकता लँडस्लायड जाताना आमी आदले वर्स थोड्या वर्सां आदीं 2-3 वर्सां आदीं माडिकेरी गेल्ले हांव ते कड कोसळटना ते मुखार रावंक जायना सगळो गांव वाळून येता म्हणल्यार बरी मातयेच्या पोंदा पडटा ती घरां पोंदा पडलीं घरां तोटां सकट आमी पळयलीं ती घर या तोट आसले म्हण तो कळना तशें गुडो देंवोन येवचो लँडस्लायड जावचें म्हळ्यार तसली परिस्थिती धांवोंक वेळ ना मस्त जाण ताच्या पोंदा पडून मरण पावले खंय तांची मरणां मेळ्ळीं थोड्यांची मेळोनात तसली परिस्थिती पावशिल्ल्या काळार हे सकट घडता पण सादारण जावन जर आमचें घर खडपाचेर गुंड खंडून ताची बुन्याद बरी आसा चवड कितलोय पावस येवं दी इतलें वारें येवं दी आवर येवं दी या हेर खंयचीय समस्या येवं दी तें दृढ उरता म्हूण आमी सांगता हो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेचो अणभव जर ती घराची आमची बुन्याद घट ना
ती जेजून चांगल्या प्रकार ते पावस ह्या वारें पान ह्या आनी आव रायल्या वेळार तें कोसलोवन पडटा हें कोसलोवन पडटा हांगा ताणू ह्या दिसपट्ट्या जिणेच्या अणभवाक ताणू जेजू आमकां ह्या ओपारी ताणू एक संदेश दिता संदेश कितें म्हळ्यार आमचें जिवीत तशेंच जो कोण ताचें उतार आयकता आनी पाळटा तो घट त्या कडपार घर बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी म्हणून बुदवंत मनशा बरी कित्याक म्हळ्यार ताणें गोंड कोंडलें आनी कडपाचेर ताची बुन्याद घाली त्या देखून कसलेंच वायट ताका बाधा करूंक शकलें ना आमचें जिवीत तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो खंयचेय अणवार आमच्या जिणेंत येवं दी जर आमचें जिवीत देवाचें उतार ह्या सोमी म्हणल्यार त्या बुन्यादीचेर आमी बांदून हाडलां तर आमच्या जिणेंत कितेंय कश्ट येवं दी कितेंय अणवारां येवं दी कितेंय समस्या येवं दी आमकां तें विचलीत करूंक सोडचें ना आमचेर बादाक करचें ना जेजू हांगासर सांगना ताजेर पातयेंनी दवरतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक सकट रितीच्या अणवरांतले निवारता राखून व्हरता तें तशें बसायना पूण ताणें बसावचें अशें कोण ताचें उतार आयकता आनी पाळटा तो वळू कितेंय कश्ट येवं दी जिणेचे खंयचेय समस्या येवं दी जावं बरो पिडा शिडा जावं बरो अणवार जावं बरो आकांत जावं बरो मरण आनी हेर खंयचेय समस्या येवं दी त्या संदर्भांनी आमी दृढ उरतले हांव घट उरतले हांव आमी भियोवचें ना कांगाल जावचें ना आनी निराशी जावचें ना त्या देखून सोम्यान तेंच बसावचें म्हळ्यार तो हांवें सांगलें तो आमकां सुखूच बसायना ह्या संतोशूच तुमच्या जिणेंत आसतलो तशें न्ही बदलाक जिणेच्या संदर्भांनी सकट आमच्या सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आमच्या जिणेच्या संदर्भांनी जर आमचो भावार्थ ताच्या उतराचेर आमी बांदून हाडला सोम्याच्या त्या दृढ कडपाचेर आमची कुटुंबाची बुन्याद आसा तो व्हड सोमीच आमकां राखून व्हरता स रितींनी आमकां सांबाळून व्हरता हेब्रेवकारांक बरयल्या त्या पत्रांत त्या पत्राचो तो बरयणार तो म्हणा लागलो देवाचें उतार जिवें आनी तें क्रियात्मक ताचो अर्थ कितें देवाचें उतार म्हणलें तें आमच्या चरित्राच्या बुकांत असल्या एका पाना बरी न्ही तातूंत बरयल्ल्या वाक्या बरी न्ही हें देवाचें उतार म्हळ्यार जिवाळ आनी क्रियाळ आज म्हणलें आजय आमच्या लागीं उलयता ते चरित्रांत बरयली ती पानां ते वाक्या सकट तोवळ बरयली तोवळच्या काळाक प्रस्तूत पूण देवाचें उतार तशें न्ही देवाचें उतार सर काळाक प्रस्तूत जाल्लें आज म्हळ्यार आज आमी वाचले जाल्यार आज आमच्या लागीं ते देव आमच्या लागीं उलयता क्रियाळ जिवाळ आनी परिणामकारी सक्तेवंत असलें देवाचें उतार हें हेब्रेवकारांक बरयल्या त्या पत्राचो तो बरयणार आमकां उडासा काडटा देवाचें उतार म्हळ्यार हेर बुकां बरी न्ही हेर वाक्यां बरी साहित्याच्या ग्रंथां बरी न्ही तें जिवाळ क्रियाळ सक्तेवंत आनी परिणामकारी म्हणून हर एक आमच्या जिविताच्या हर एका घडिताक ते लागू करयेत हर एका घडये आमी लागूच करयेत खंयच्याय आमच्या संदर्भाक देवाचें उतार आमी लागू करयेत त्या देखून सांग पावलो ताच्या तिमोथी बरयल्या पत्रांत म्हणटा सुकाळी आनी आकाळी देवाचें उतार परगट कर म्हळ्यार आमच्या जिणेच्या संदर्भांनी थंयसर ह्या देवाच्या उतराक समान जाल्ले आमच्या त्या जिणेक समान जाल्ले देवाचें उतार थंयसर आसा तें उतार तूं परगट कर तांकां शिकय म्हणून निजाकी आमचे हे देवाचे उतार आमच्या जिणेंत प्रभाव घालूंक शकता आनी ह्या उतराच्या बळान आमचें कुटुंबा जिवीत आमकां बांदून हाडूंक आमकां बळ मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी ह्या लॉरेसाच्या फेस्ताक तयारी जावन हांगासर नव्यानाच्या ह्या भक्तीपणाक हजर जाल्या ह्या मिसाक आमी हांगासर सांगाता जमल्या ही आमची भक्त आमचे ह्या संता भक्तांतय आमी सलोंचीत भक्त आमकां देवाच्या उतरांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक देवाच्या उतरांत हांव आत्मीक बळ जोडूंक आमकां प्रेरण दिवन दी हांगासर आयकुचें तें देवाचें उतार हांगासर प्रगट करचें तें देवाचें उतार आमच्या जिणेक नाटवून दी आमच्या जिणेचे प्रभाव घालून दी हे देवाचें उतार चड आनी चड वापरूंक आनी ताचे ताण बळ जोडूंक आमकां प्रेरण दिवन दी भावार्थाचें मोगाचें एकवटाचें कुटाम ह्या संवसारांतलो सर्ग म्हणून ह्या फेस्ताचो विशय वो हांगासर तुमी वेंचला वो विशय आमच्या मतीक चड आनी चड आमच्या मतीक व्हरूंक आमकां आदर दिवन दी
आमकां हर एकल्याक आमच्या कोटाम संतोशाची जायची म्हणून आशा आसा. तर अशें जायची जाल्यार आमकां हांगासर सुम्यान दिल्ली एकच वाट कितें म्हळ्यार आमचे कोटाम ताच्या बुन्यादीचेर ताच्या उतराचेर आमी बांदून हाडची जाय. त्या देखून हांवें परतून उडास करचें. आमी हर एक दीस हें देवाचें उतार वाचूंक एक अध्याय वाचूंक आमी हर प्रयत्न करया मोगाच्या भाव भयणीनो. तेरसा उपरांत राती तेरसा उपरांत या हेर खंयच्या वेळार आमकां वेळ मेळटना वाचयत पूण अशें तेरसा वेळा उपरांत आमचें मागणें आमच्या कुटुंबाचें सांदे सकट सांगाता आसतना तें देवाचें उतार वाचलें जाल्यार आमकां खंडीत जावन आमकां त्या उतरांतावन प्रेरण मेळटलें. त्या उतरांतावन आमच्या कुटुंबाक आत्मीक बळ मेळटलें आनी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां साथ जातलें. आनी तितलें मात न्ही, आमच्या जिणेच्या सर संदर्भांनी खंयच्याय वायटा वेळार आमकां ताजे विरोध झुजोवंक आमच्या अणवरा वेळार आमकां धैर्य दिवंक हें उतार कारण जातलें. त्या देखून आयच्या दिसा आमी एक निर्धार करया. निर्धार कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिणेंत प्रधान स्थान दितले. हांव कशें मार्ताच्या भयणी मरियन जेजूच्या पांया तळा बसोन थंयसर जेजूचें उतार आयकलें गी, तशेंच आमच्याय जिणेंत आमी हें देवाचें उतार आयकूया, शीत दिवया आनी तें उतार आमच्या जिणेक तें आमची जिणी बदलून दी, आमकां खरो संतोश हाडून दी, आमचो काळोख पयस करून दी आनी खंयच्याय आमच्या समस्ये वेळार आमच्या अणवरा वेळार आमकां धैर्य दिवन दी. ह्या वेळार आमी मागया. तर एवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी आज प्रत्येक रितीन आमी मागया. देवाच्या उतराचो मोग दिसोवया आमकां. हें उतार आमकां आत्मीक बळ दिवं, त्या बळान पातकातान सुटका जोडून जिविताक तृप्ती आमकां लाभून दी आनी अंत नासलेल्या संतोशान आमकां भरोवन दी म्हणून किर्तनकाराच्या उतरां मुखांतर हांव आयचो नियाळ करता आखेर करता. किर्तनकार तो म्हणूंक लागलो, आज तुमी सुरेस्पराचो ताळो आयकतात, तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज सुरेस्पराचो ताळो तुमकां आयकता जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. उबे रावया. आमच्या गरजां खातीर, आमच्या पयसबे खातीर, आमच्या संवसारा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी आमची मागणी आमच्या सरेस्परा बापा समोर दवरया. बापा, मिसांव वावर करच्या पापसाहेब, गोळी बाप, याजक आनी धर्मिकांनी संवसारी संगतीक सडीत गुमान दिनासतना जेजूचो सताचो संदेश धैर्यान प्रसारूंक तांकां तुजी सकत जणवाय आनी सांगातपण दी म्हूण मागता हांव. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्ली जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरून आमचो देश शांती समाधानाचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणे आयक. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक तुजे थंय समर्पित हांव. तांचे कश्ट आळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट राज करूं. आमच्या कुटुंबांत हांव पयस परगांवांत जिवनच्या संद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या वावटीक बरो प्रतिफळ लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ्या बापा, मागता हांव आमी आमच्या पिरगज येवजना पासून आमच्या पिरगज शतमान आचर्साच्या संदर्भी आमच्या इगर्जेक नवें रूप दिवंक गेल्लें येवजन उदारमनाच्या आनी दानी मुखांतर शाबितायेन पोंता पावों तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. पावसाक लागून कश्टांच्या विविध समस्यांक लागून जीव होगडायलेल्या खातीर, घरां होगडायलेल्या खातीर आनी हेर समाजसेवकच्या समेत आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. समेत तांची बुजावण जावं दी. तांच्या कुमकेक वचूंक बरेपणाच्या व्यक्तींक फावो करून दी आनी अशें तांणी समाधानान जियोंक साथ जायशें कर म्हूण आमी मागता हांव.
बापा आमची मागणी आयक संवसारार ते हेनेंतणी आमकां झुजाची मोडां दिसून येतात ही सर झुजाची हातेरां बंद पडून दीत मनीस संवादाच्या रुपार आपले समस्ये परिहार करूंक मुखार सरून दीत आनी संवसारांत शांती स्थापन जावन दी म्हण आमी मागता बापा आमची मागणी आयक एक घडीभर मावूनपणी आमच्या गरजां खातीर आमी मागया कोणा खातीर आमकां मागोंक जाय कोणें आमच्या लागीं मागोंक विचारलां आनी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या समेस्त ताचो उडास काडया मावूनपणी तांचे खातीर मागया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तूं सर बरो आनी सर बरेपणाचो सागर तुजेर पातयेनी दवरन साबार आमची मागणी आनी अत्रेक आमी तुजे मुखार दवरल्यात आमच्या मागण्याक तूं आयक कान दी आनी आमकां कितें गरज आसा तें आमकां फावो कर प्रत्येक जावन तुज्या उतराचो मोग आमच्या काळजांनी सडय सम्या आनी तुज्या उतरां तावन आमच्या कुटुंबाक आत्मीक बळ जोडूंक आमकां शिकय आज तूं उलयतना सदांच आज आनी सदांच तुज्या उतराक पाळो दिवं तुज्या उतराच्या प्रेरणाक आमी स्पंदन करूंक आमकां तूं शिकय हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन
उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितेच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गंवाच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षसाक्षाच्या मरणावरी महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुद्दां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सडवणे पासत आमचें जिवीत तुका आतां भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरपी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशी आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे खाल्स नव्या आनी शासनीक कराराचें हे रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Power to so good purgatoria. Somya Jesu, तुझे मारा आमी समारंभा, तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्यो प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजले तूं मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरी देवाची माय संगाती, भगवंत तुजे तिसोपती, भगवंत सान लोरेस, भगवंत धर्मत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जे सांगता, त्यास जे सतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचे राज आमचे थंय येवं दी आनी ताची खुशी सदांच आमचे थंय जारी जावं दी म्हणून सम्यांत शिकयल्या प्रकार सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दी नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आपायांतलें अनवरांतलें पिडेशिड्यांतलें आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांडी सुटय आनी सर रागांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण आमच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवट सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवा शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमचीय काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तेरांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश मरांतले गुण सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. देखून बसा. भाव भयणो नवेन करच्या पयलें थोड्यो तुळसण्यो करूंक हांव अपेक्षिता. आज नोवेनाचो 8वो दीस.
आमच्या फेस्ताच्या प्रधान विशयाक लक्ती जावन अरियेका नोवेनाच्या दिसा दुसऱ्या संगतींक कुटुंबाच्या दुसऱ्या मौल्यांक आमी गमन दिवन त्या विशयान आमी नियाळ केलो आनी आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराचें ध्यान कुटुंबा जिविताचें आत्मीक बळ. देवाचें उतार आमी दिसपट्टें वाचूंक जाय, ध्यान करूंक जाय आनी आत्मीक रितीन वाडावड जोडूंक जाय म्हणून आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी आज परगांवांत वावुरतेल्या कुटुंबाच्या हिता पासून वावुरतेल्या खातीर इरादो आसलो तांचे खातीर आमी मागलें. आनी आयचे भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर ऑस्वाल्ड मोंतेरो. पयलें CODPचे डिरेक्टर ते जावन आसले, आतां प्रस्तुत किरे फिरगेजीचे बिगार ते जावन आसात. हांगासर येवन मिसा पयलें आराधन कर, मिसा वेळार आयच्या विशयाचेर लक्ती जाल्लो बोवा पुरबेचो प्रसंग दिवन आमच्या कुटुंबान देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यता दी जाय, देवाचें उतर वाची जाय, ध्यान करी जाय, ते आमच्या आत्मीक जिणेचें बळ म्हूण सांगून बोवा पुरब्या रितीन देवाचें उतर आमकां विवरण करून दिलां आनी आमकां आयचें भक्तीपण हांगासर येवन चलयलां. देखून फादर ऑजी तुमचो आमच्या फिरगज घरांचे नांवी सालोनसाच्या भक्तिकाचे नांवी हांव उपकार बावडटां आनी तुमच्या फिरगज मिसामाक तुमकां बरें मागतां. थँक्यू फादर ऑजी. आज हांगासर क्वायर आयलां सैमान बजाल आनी ताचो पंगड. सैमान अरियेका मंगळार आमकां गायनाक कुमक करता. आज ताच्या पंगडान हांगासर भरपूर बरे रितीन गायन केलां. आमच्या फिरगेजीची तांचो आसा, ताचो पंगड गायनांत बारीस फामाद. देखून सैमान बजाल आनी तुज्या पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां मागोवंक तुमी आदार दिला. थँक्यू. आज लितुर्जी चलयल्ल्या आमच्या फिरगेजीच्या वाड्या घरांचो मुखेल्यांचो वाचपां वाचल्यांचो बावर्तीची प्रार्थना वाचल्यांचो प्रस्तावान दिल्ल्यांचोय हांव उपकार बावडटां. तुमकांय देव बरें करूं. आज संजेचे मीस भेटोवंक हांगासर येवन पाद्राप जावन आसा फादर अब्राम, फादर अब्बू डिरेक्टर डिवायन कॉल सेंटर मुल्की. ताका आमी स्वागत करता. संजेर आमकां रोशन डिसुजा आंजेलोर ताच्या पंगडाचें गायन आसतलें. बाबू भिन्नो फाल्यांचो नोवेनाचो निमाणो दीस. फाल्यांचो विशय एकामेकाक गौरव आनी मान कुटुंबाच्या एकवटाचें मूळ. हर एका दिसा विविध विशय घेवन आमी नियाळ केलो आनी फाल्यांच्या नोवेनाचो निमाणो दीस. फाल्यां आमचे सर पुणशेताचे दानी पासून आमी मागतां, तांचे एरेद्या पासून आमी मागतां. फाल्यां सकाळचे मीस भेटोवंक हांगासर येता पाद्राप आमच्याच वाराड्याचो विगारबार आनी वामंजेर फिरगेचो विगार मानादी बाब जेम्सोस. आनी सांजेचे मीस भेटोवंक येता फादर डेनियल वेगस एपिस्कोपल विकार धार्मिकाचो अशोकनगर कॉमेताचो सुपिरियर. तांकां आमी स्वागत करता. फाल्यां सकाळीं हांगा देरेबेल फिरगेजीचें क्वायर येता आनी सांजेर पालतने फिरगेजीची क्वायर येता. तांकांय आमी स्वागत करता. परवां फेस्ताचो दीस आमचे फिरगज फेस्त, सालोनसाचे तारीखेचें फेस्त, पुणशेताचें फेस्त आमी सांगाता दाबाज्यान आचरण करता. आनी हो दाबो जो 10 दीस आसता. पयल्या तारीखेर आमी नोवेन प्रारंभ केल्लें. फाल्यां म्हणसर नोवेन आनी परवां फेस्ताचो दीस. परवां फेस्ताक आमी नियाळचो विशय ह्या वर्साचो प्रधान विशय बाबताचें मोगाचें एकवटाचें कुटाम ह्या संवसारांतलो सर्ग. कुटुंबा जिविताकच सक्कड विशय आमी सीमीत केल्ले. गेले ते वर्स कुटुंबाक समर्पीत केल्लें. देखून कुटुंबाचेच विशय आमी काडिल्ले. आमच्या कुटुंबांत बाबतान मोगान एकवटान जियेवया आनी सर्गीच्या वाटेन चलया. आमच्या कुटुंबांत देवाचें उद्धार जावया. आमकां त्याग करून पेल्याच्या सेवे खातीर जियेवया म्हणलो विशय फाल्यां आसतलो. सर भक्तिकां खातीर आमी मागतले. फाल्यां फेस्ता दिसा आमी मागतले ऑगस्टाच्या 10 तारखेर. आनी त्या दिसा फेस्ताचे संभ्रमीक मीस भेटोवंक हांगासर येतात मानादी बाब अदीक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सरावो शिवमोगाजीचो गवळी बाब. आनी फेस्ताचे संजेचे मीस 6 वरांचे मीस भेटोवंक येता आमच्या जीचो विगार जराल म्हणसुजर मॅक्सिम नोरोना. तांकां आमी स्वागत करता. फेस्ताचें मीस 10 वरार प्रारंभ जाता. 10 वरार आमी मुड्डोम आनी पिर्जेन दिल्ल्या मातये वणटा. ताजे उपरांत मिसाचें मिलदान प्रारंभ जाता आनी संजेची मीस 6 वरार प्रारंभ जाता. फाल्यां म्हसोर हांगासर दनपारांचें जेवण आसा. फेस्ता दिसा ह्या वर्सा आमी हांगासर जेवण करूंक ना. आमच्या फिरगज घरां तांच्या घरांनी फेस्ताचें आचरण करतात. इंगड फेस्त आमकां ना. हेंच तांचें व्हडलें फेस्त. देखून तुमकां तांणी आपयल्यार तुमी वसा आमच्या फिरगज घरांच्या घरा जेवणाक वसा आनी फेस्ताचें आचरण करा. तुमकां समेस्तांक ह्या फिरगज फेस्ताक हांव स्वागत करतां. भायर थंयसर मस्तो स्टॉलां आसात. तुमी भेट दिया. धार्मीक स्टॉल आसा. वाती दूम थंयसर मेळटात. कथोलिक सभेचे स्टॉल आसा. दैवीक अमृताचे स्टॉल आसा. थोडी दुर्बळी आमची थोड्या कुटुंबांची येवन हांगासर तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक थोड्यो वस्तू विकतात. तांकांय भेट दिया. तांचे कडची वस्तू घेया. अशें
ह्या फ्रिगस फेस्ता वेळार कितें सकट हांगासर तुमकां सेवा मेळटा ती आपणावंक हांव तुमकां उलो दितां. नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर आज आनी फाल्यां आसा कुमसारां आसात, कावन्सिलींग आसा, मीस सुरू जाता बरें आराधना सुरू जाता बरें पाद्र्या फाटल्यान कुमसारींद आसतात आनी उपरांत कावन्सिलींग रुमांत एक याजाक केदाळी आसता, मिसा उपरांत आसता. कोणाक कुमसार जावंक जाय तुमी थंयसर वचून कुमसार जावचें. पिरजेंत मुद्दम डोनेशन तुमी ऑफिसांत दिवयेत आनी थंयसर श्रायना कडेन आमचे स्वयंसेवक बसतात थंयसर तुमी दिवयेत. तुमी दिवनूच आसा तुमचो आमी उपकार बावुरता. मिसां तुमी ऑफिसांतच हाडिया, मिसां आमी थंयसर घेना. फेस्ता दिसा ऑगस्टाच्या 10 तारखेर पार्किंग वेवस्था इगर्जेच्या भायर इगर्जेच्या मुखार थंयसर जागो आसा. दैजी वर्ल्डाच्या थंयसरी मुखार जागो आसा दैजी वर्ल्ड बिल्डिंगाच्या आनी आमच्या इस्कॉलाच्या कंपाउंडांतय तुमकां पार्क करूंक अवकाश आसा. इस्कॉलाच्या कंपाउंडांत पार्क करतली दाव्या सायडींतल्यान तुमकां येवंक वाट आसा, देखून तुमी सुदारचें. परत तुमकां समेस्तांक फेस्ताक आपोवण दिता. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस आनी परवां आमचें दबाजीक फेस्त आमी आचरण करता. फेस्ता दिसा सकाळीं 6:30 वरांचे मीस आसा आनी हर एक दिसाय फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचे मीस आसा आनी तशेंच नोवेनाचे मिसां आसात. कठीण पावस ह्या वर्सा आसलो जाल्यार व्हडा संख्यान तुमी हांगासर येतात. पळयत आसतना तुमची भक्त पळोवन आमकां संतोश भोगता. सालोर आसा थंय तुमकां विशेश भक्त आसा, देवा थंय विशेश पातयेनी आसा आनी हांगासर तुमी येवन मागतात, तुमी मागलें तुमकां मेळटा म्हणून तुमकां भरवोसो आसा. सालोर सगळीं तुमची तेसामां जारी करून दी म्हणून मागता. आतां आयच्या नोवेनाच्या ह्या नोवेनाक मुड्डोम रावल्ल्यांक आनी आयज जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांक आमी मानाची वाद दिवन तांकां मान करूंक अपेक्षीत हांव. आयचो प्रधान येजाक मनदे बाब ऑजी तुमी मुखार येवचें. हांव नांव उलो करतना हांगासर मुखार येवच्यांक तुमी मानाची वाद दिवची. आज आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां श्रीमती सोफिया डिसोजा. तिच्या देवादीन पती हेनरी डिसोजा उडा आसा की जेवण तिणें दिलां. सेक्रेड हार्ट जेजूचे ल्हान फुलवाडो सांतेरेज वाडो मुखार येवचें आनी वाद स्विकार करची. तशेंच इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाच्या बाबतींनी आज आमकां तांणी जेवण स्पॉन्सर केलां. तांचोय उपकार बावरता. कोणी शिक्षकी ह्या प्रतिनिधी आसल्यार मुखार येवचें. तशेंच सहप्रायोजक जुलियाना सिक्वेरा तिचो जल्मा दीस बेंदूर तिणें आमकां आदार दिला. तिणें मुखार येवचें, वाद स्विकार करची. जुलियाना सिक्वेरा सो दानीचो आमी उपकार बावरता. तशेंच आयच्या ह्या नोवेनाक मुड्डोम दिल्ल्यांचें नांवां वाचून सांगतना मुखार येवचें आनी पद्रपतान वाद स्विकार करची. नॉर्बर्ट कोरेया सान पेद्रू वाडो, नॉयल प्रिसिला लोबो सांतेरे जेजूचे ल्हान फुलवाडो, एमिलियन डायस इमॅक्युलर कन्सेप्शन वाडो, रोशन बरेटो डिवायन मर्सी वाडो, विन्सन डिसोजा अशोक नगर, डॉन डिसोजा होली फॅमिली वाडो, शांती डिसिल्वा साऊथ आफ्रिका, बेंजामिन सिक्वेरा होली फॅमिली वाडो, बॅप्टिस्ट डिसोजा शक्तीनगर, जसिंता डिसोजा शक्तीनगर, पौल सल्डाना डिवायन मर्सी वाडो, पीटर डेसा आनी कुटाम होली ट्रिनिटी वाडो, लियोना मेंडिस मुंबई, झीना कुर्नेलियो सान पेद्रू वाडो, मोनिका क्रास्ता बीजे, एंटनी मिरांदा आनी कुटाम होली रोजरी वाडो, जोझफ रोनाल्ड सिक्वेरा सान बस्त्यां वाडो, मनोहर डिसोजा बजाल, जुलियाना सिक्वेरा बेंदूर, एड्रियन एंटनी डिसोजा जेप्पू, आश्विन वॉल्टर डिसोजा जेप्पू, जेनिटा विल्सन डिसोजा अल्लीपदे, क्लारा रॉड्रिगस बिजय, नावनाका एकुटाम देरेबैल, लुइजिन मेबल पिरेरा काशिया, नितिन डिसोजा शिवमोग्गा, एन्सी विल्मा तावरो सान जोजे वाडो, ऑल्स्टन झीना मेंडोन्सा सान जोजे वाडो. सर मुद्दोम दिल्ल्यांक आयच्या जेवणा स्पॉन्सर उरल्यांक पिरजेन दिल्ल्यांक खर्जंत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर क्वायर येयलां क्वायर मास्टर सैमन बजाल तुवें मुखार येवन एक वात स्विकार करचे म्हूण उपकार मागता. तुज्या सेवेचो मंगळाराच्या सेवेचो आनी फेस्ता दिसांच्या सेवेचो आमी आभार मानता. थँक्यू. कोणाचें जर तर नांव चुकोवन गेलां आयच्या दिसा मुद्दम दिल्लीं आसात तुमी मुखार येवचें वा स्विकार करची. आज तुमी मुड्डोम दिला थोड्या कारणांतर नांवां हांगा चुकतात. आयच्या दिसा मुड्डोम दिल्लीं कोणी आसा जाल्यार नांवां वाचून सांगिल्लीं कोणी येवनात जाल्यार मुखार या आनी वाद स्विकार करा. तुमच्या सर्वांच्या त्या समागें बलिदान भेटयलां. तुमचो उपकार बावरता. सालोणसाची मजत तुमचेर मागता. भाऊ भयणीनो, आतां नोवेनाची सुरवात जाता. पयले अर्गां पटोवणी त्या समां वाचून सांगता. ताज्या उपरांत नोवेनाचे मागणी आमी करया. आयची अर्गां पटोवणी नेतन आनी ताका मेळिल्ल्या उपकारा पासून अर्गां दिल्यान
शालोम मेळिल्ल्या उपकारा पासून अर्घां दिता एक भुरगें CA परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासून देवाक अर्घां दिता आलीस तिच्या कुटुंबाक कोरोना पिडे वेळार राखून व्हेल्ल्या पासून देवाक अर्घां दिता दोगां जाणांक कॅन्सर पिडेतावन मुक्ती मेळ्ळ्या इनिशियल स्टेजीसले कॅन्सर गूण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घां दितात अनिशा डिसोजा तिका मेळिल्ल्या उपकारा पासून देवाक अर्घां दिता एकलो आपले मोबायल भायर पडिल्लें ताणें हांगासर मागिल्लें तें ताका फाटीं मेळ्ळें देवाक तो अर्घां दिता एकलो उंचल्या अंकार पास जाला देवाक तो अर्घां दिता एकल्याची गांठी दूख आसली हांगासर येवन तिणें मागिल्लें आनी हांगासर ते दुखीच्यो गुळयो तिणें व्हेल्ल्यो आनी सालोणसाचें मागोवन तिच्या पांयाच्यो गांठी पुरा दूख जाल्यात म्हूण ते दूख आसले पुरा गूण जाल्यात म्हूण तिणें साक्ष दिल्या ह्या सर बरेपणा पासून देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्याय जिणयेंत केल्लें बरेपण आमच्या मती काडया एक घडीभर आमचे हात उबारया सोमयेची स्तुती करया आनी ताका अर्घां दिवन म्हणया अर्घां तुका सोमयान जेजू होगळप तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू मोगळा सोमयान जेजू हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या जिवितांत तांचे उपकार तुवें फोव केल्ले खातीर पिडा गूण केल्ले खातीर बरी भलायकी दिल्ले खातीर मतीक समाधान दिल्ले खातीर भुरग्यांचे देणे फोव केल्ले खातीर स रितींनी सांबाळून व्हेल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता अर्घां तुका जेजू होगळप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गीत गाऊन देवाक अर्घां दिवया हांगासर आमच्या सालारुसाच्या पांयतळा पडली त्या समान तशें थोड्यांनी प्रत्येक तरान नांव कान माग म्हणलां ही सर ते समान तुमचे समोर दवरता 26 जाणांक बरी भलायकी मेळचे पसत मागतात 11 जाणांक परगमांत बरें काम मेळचें पसत 13 जाणांक बरी सैरीक मेळचें पसत 9 जाणांक घर बांदूंक आदार आनी थांक मेळचें पसत 8 जाणांच्या कोर्तीच्या किजीक तांकां जीक मेळचें पसत 17 जाणांक बरें काम मेळोवंक आनी बरो फुडार मेळोवंक 8 जाणांक जाग्याचे तक्रार आसले निवारूंक मागतात 15 जाणां रीण कान गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक ते मागून आसात 7 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक एकल्याक USA ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याची लंग्स प्रॉब्लेम गूण जावंक 8 जाणांक ल्हान भुरग्यांनी उलोवन तडव जाला तांकां बेगीनच उलोवपाची सकत मेळोवंक 12 काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे पसत मेळचे पसत मागतात परगमांत जायतीं जाणां काम नासतना आसात तांकां काम मेळचे पसत तांचो फुडार बांदूंक तांच्या मतीक समाधान मेळचे पसत मागून आसात 22 कुटुंबांत शांती समाधानान एक कोट आसोवंक एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक एप्लाय केलां गव्हर्मेंट काम मेळोवंक मागता 5 जाणांक हातीन धरिल्लें बिजनेस बऱ्या रितीन जावंक जायतीं कुटुंबां घरांत आत्मीक बरेपण मेळचें पसून मागून आसात एका तरणाट्यान देवाती फाटीं परतून मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आत्मीक संगतींनी आसाक दाखोवंक कुटां मागून आसात एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसून मागून आसात 16 जाणां भुरग्यांक बरी बौध जाणवाय आनी आध्यात्मिकता येवंक आनी तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक कुटुंबाचीं वडिलां मागून आसात एकल्याच्या दुयेचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याक वायट संवयो सोडूंक आनी वायट संगतपणांतल्यान सुटका मेळोवंक मागतात एका बाबा भयणीन मन आसताप सोडून मोगान जियोवंक एकल्यान कान गेल्लें भांगार बेगीनच फाटीं दिवंक 7 जाणांक घरांक बरी भाड्याची मनशां मेळोवंक 14 जाणांक मूळवादीची पिडा आसा ती गूण जावंक 9 जाणांक PCOD गॅस्ट्रीक युटरस प्रॉब्लेम आनी डायजेशन प्रॉब्लेम हार्ट डिसीज ह्या सर पिडेंतले गूण जावंक मागतात 10 जाणांक मानसीक पिडेतावन शिरांच्या पिडेतावन थायरॉयड पिडेतावन गूण जावंक मागतात एक सिस्टर भयणीच्या बऱ्या भलायकी बसत मागणें विसरलां 10 जाणां किडनी समस्या आसात सिस्ट प्रॉब्लेम आसा गूण जावंक
ताजे कॅन्सर पिडा गूण जावं मागतात एकल्याचो राग उणो जावंक आनी समाधानान चलोवंक सगळ्यां कडेन मोगान उलोवंक मागोन आसात एक सुरी रावचे एका प्रायमंता पासत मागण्या विचारलां एकल्याचें खाजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें पासत एकल्याचें पांयाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें पासत एका सिस्टर भयणीचे पांयांच्या पंदले केळे गूण जावचे पासत एकल्याची कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावन त्या केजीन ताका जीक मेळचे पासत एकल्याच्या पांयांची खरोज रावचे पासत 10 जाणांक एसिडिटी बेन डिप्रेशन आसा आनी ते सुटका मेळचे पासत एकल्याचें डिस्क प्रॉब्लेम आसा गूण जावचे पासत एकलो लागशिल्ल्या इस्कॉलाक ट्रान्सफर मेळोवंक मागता एक आवय आपल्या भुरग्यांनी मोगान आसाशें मागता एकल्याच्या हाताचेर आसले गायी फळ गूण जावंक मागतात थोड्यांनी प्रत्येक ते सांव हांगासर दिला आमचें नांव काण मागा फादर सांगलां फादर जॉन्सन कापुजीन ताच्या भावान आरुणान प्रत्येक रितीन ह्या खातीर मागोवंक सांगलां तो अस्वस्थ आसा सिरियस आसा बरें भलायके खातीर आमी मागया बेगीन तो बरो जावन दी गूण जावन दिवन प्रत्येक रितीन ह्या भावाक खातीर मागया मारिटा युटरस फायब्रॉयड गूण जावंक मागोवंक मागणें विचारलां तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळोवंक आमी मागया US आसलेल्या एका कुटुंबांतय आसलो मन आसता पयसकन कुटुंबांत एकवटान मोगान जिवनचे पासत तिच्या कुटुंबाची मागोन आसात मॉलिन म्हणल्याची BP हाय आसा ती BP नॉर्मल जावंक मागणें विचारलां जुलियाना सिक्वेरा हिच्या सर गरजां पासत त्या सांग पासत ती मागोन आसा बेबी म्हणल्याची सर पिडाशिडा गूण जावंक फेड्रिक सेलीन दिप्ती अन्सिल नवीन हांच्या सर गरजां पासत मागणें विचारलां सुनीता तलपाडी हाच्या बऱ्या भलायके पासत अविनाश कॉलिन लोबो मेलानी नीमा डिसोजा ज्योती ट्रिजा स्टालिन हांच्या सर त्या सांग पासत प्रत्येक मागोवंक विचारलां रोनाच्या CA परिक्षेंत यशस्वी जावन ताणें पास जावंक आनी बरो फुडार ताका मेळोवंक जोस्वा जिवा डोरोथी नॅन्सी ट्रिजा एलिजा डिसोजा सिसिलिया अनिशा आलिस हांच्या सर त्या सांग पासत तांकां बरी भलायकी मेळोवंक मागोवन आसात एन्सेल असो रिपोर्ट नॉर्मल मेळोवंक आनी पिडा कळीज जावंक ताका पिडा खंयची आसा ती कळीज जावन ती पिडा संपूर्ण गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक मागोवन आसा क्लिफर्ड क्रास्ता उसमोडीच्या पिड्यान कश्ट जाता ताची उसमोड गूण जावंक ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक ते कुटुंबाची मागोवन आसात मॅक्सवेल हाच्या सर गरजां पासत प्रेसिला रॉड्रिगस अश्विनी रॉडनी रेश्मा जीवन विविन मार्सेल हांच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवन आसा ग्रेसी मेंडोन्सा हिच्या पांयांक ब्लड फ्लो जायना नम जालां ती बेगीनच गूण जावंक तिच्या कुटुंबाच्यानी मागणें विचारलां ब्रायन कॅनडांत आसा वर्क परमीट मेळचे पासत मागोवंक विचारलां हॅन्डबर्टाच्या सर इराद्यां पासत आनी बऱ्या भलायके पासत आमच्या इगर्जेच्या नवीकरणाच्या योजनाच्या यशस्वी पासत फिरगसगारांनी जायतीं त्या सांवां गेल्यान ही सर त्या सांवां जारी जावन दितून मागया इगडी बरोवं बीन आमचे हात जोडया दोळे धांपया कितें तें सांव घेवन आमी हे नवेन प्रारंभ केलां ते सांव उडासाडा मत्सू जाणांक नवेनाच्या सुरवेर तांणी गेल्लें तें सांव हे नवेन आखेर करच्या पयलीं जारी जालां एक भाव परगांवांत आसलो मत्सू डिप्रेशनाक गेल्लो मागोवंक विचारलें नवेनाच्या पयल्या दिसा ताची विजा थर्सडे आखेर जाता म्हणली वेनेसडे ताका काम मेळ्ळें आमी मागिल्लें आमकां देव दिता म्हणल्यार की एक साक्ष जावन आसा मत्सू जाणांनी हांगा साक्षीक विचारलां हांगासर वेळाचो अभाव आसा आमी तुमी तुमची साक्ष मानून घेता आमकां जाल्लें बरेंपण आमच्या मतीक हाडया ही सगळी मागणी सरीसपरा देवा समोर आमी व्हरया आमचे हात उबारया आनी सरीसपरा देवाक उलो मारया सोम्यान जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची ही सर त्या सवा तुका समर्पण दिता हे नवेन आमी एका उद्देशा खातीर धरलां एक त्या सांव आमचें आसा तें तूं जाणाय तुजी खुशी वय तर आमचें त्या सांव जारी कर आमची गरज आमकां फोव कर ह्या घडये हे भक्तीपण जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी थोडीं जाणां आस्पत्र्यांनी आश्रमांनी आसून पळोवन आसात परगांवांत आसलीं आमची फिरगसगारां सालरांसाची भक्तिकां हें भक्तीपण पळोवन आसात तांची सर त्या सांवां आमी तुजे समोर हाडटा सोम्यान जेजू तुजी खुशी वय तर ही त्या सांवां जारी कर आमच्या गरजांनी आमकां पाव जेजू आमच्या
आमच्या मागण्याक कान दी जेजो आमची काकूळ कर जेजो आमचो बवार्थ सडय जेजो आमचे कस सोसूंक आमकां बोळ दी जेजो गटाय दी जेजो अर्गां तुका जेजो होगलाप जेजो स्तुती जेजो आराधन जेजो वंदन जेजो महिमा जेजो अर्गां जेजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका दिमी मोडया नव्यानाचे मागणे करूया सालो रे सालागे मागणे सकट सांगत आम्ही मागया ये जैतेवन सालो रेसा पविसभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा परते पाचीने बरोबर आमी तुजे सरचें आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुजे जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाचे आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवातय आमचो बवार्थ सडय आमच्या चलत्या जिवनांत बवार्था विरोधी आमच्या सरताळण्याचे जैत उरोवंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बवार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गतांतल्यानय उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दया कर पवित्र युक्करिस्तांतय मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर कुर्सार कळयल्या जेजुतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या चोर युवजनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कंबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय अक्रिस्तांवांक आनी बातान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर बवार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मौन मरोवन सरकार तुजे सगळीं देवाक होगळसूंक आमकां पोवजोवच्याक आमचे गती देवा लागीं विनंती कर म्हण आमी मागता आमी आर्तां पिडेस्तां खातीर ह्या प्रत्येक गतीन मागणें करता सोम्यांच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक आनी कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपल्या जिणये आनी मोरणान जायत्या जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ सडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतलें वेगनांतलें आनी आनवरांतलें आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारी नातुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन आतां तुमचे समेस्तांचेर आमी पवित्र उदक आगमेन शेणयता
तुमाका आणि म्हाका सर्दोबो जातलो इसोफान मुजे उदाक शेणाये सोमिया आणि हांव नितळ जातलो दूत म्हाका आणि हिमाफ्रात सर्दोबो जा. आता निमाणे सारोलाच्या रेलिगेचे मागणे रेलिगेचो आशीर्वाद मिसाचो आशीर्वाद घेवंक आमकां सामी ऐती जावया. आमा पसत विनाती कर भाग्यवंतलो रेसा क्रिस्तच्या बसुण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा भाग्यवंतलो रेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवांची सकत आमकां दी. आमी भवार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर समेस्त तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचूनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार उबी रावया. आमी शिवच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागया. पहिला मोरी म्हणया सुम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र मरवे ते गर्भेस जाली. नमान मरी एक पेन बरुले सुमी तुजे संगता श्रेय मितर तुम सदैवन सदैवी फोळ तुजे कुशीचे इंजिजो मरिये मरी देवाची आमा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आपले सुमेची साकन तुझे शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते नमान मरी एक पेन बरुले सुमी तुजे संगता श्रेय मितर तुम सदैवन सदैवी फोळ तुजे कुशीचे इंजिजो मरिये मरी देवाची आमा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आणि देवाचो पुत्र मनीसलो आमच्या मदेचेलो नमान मरी एक पेन बरुले सुमी तुजे संगता श्रेय मितर तुम सदैवन सदैवी फोळ तुजे कुशीचे इंजिजो मरिये मरी देवाची आमा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या भाग्यवंत देवाचे मैया पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावस आमच्या खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्लेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुशेपोन घेतला आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्टाने कसोरी ताच्या जीवन प्रज्ञानंदाक मी पोशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणी वत मी मागता त्याच क्रिस्तांच्या बरी फाद आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा केल्या बडव्या म्हणजे रखण्या सगळी देन म्हाका दिलाय तुझ्या तब्येत म्हणजे मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. ससनाचो विश्व दी तांकां येसुम्या निरंतरी प्रकाश उचेर पंखई समाधान घेवन दीत आमेन. आज संजेर एक मोर्न आसा आमच्या फिरके जेंद श्रीमती डोरा पिंटो आवय डेन्झिल पिंटो सांजोकी वाडो तिचे मोर्न तिच्या पुताच्या घरा सांबोस्त्या वाड्यान जाता. ताच्या घरा 3 वरार बेंजार करून हांगासर इगर्जेक हाडटात. 3:30 वरार मोर्नाचे मीस आनी मोर्नाची रीत आसतली ती काय आमी ससनाचो विशय मागता आनी तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजोवन पटयता. जेवणाचेर आशिर्वाद प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बाबा हे दोडमणा सरत मी खणान तुवें आमकां दादोशी केलें. आमच्या जिणेंत देवाच्या उतराचें मोल कितें म्हूण आमी आज समजल्या. आमचे कुटुंब बाबार्थाचे मोगाचे एकवटाचें करूंक आमकां ह्या दिसांनी जायते पटी उलो मेळ्ळो. आमचे कुटुंब ह्या संवसारांतलो एक सर्ग करूंक आमकां तूं कृपा दी. कुटुंबान मोगान जियोंक बाबार्थान जियोंक एकवटान जियोंक फोव कर. दिसपट्टे मागणें करूंक तुजें उतार वाचूंक तें उतार ध्यान कर त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आमकां तूं दी. ह्या नोविनाच्या ह्या 9 दिसांनी ह्या दिसांनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या पुणथळाक दान दितले दानेचेर तुजें बेसांव घाल. आज जेवणाक स्पॉन्सर उरल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण आशिर्वादीत कर आनी आमकां जेवण सेवतल्याक भगवंतपणाच्या वाटेर चलय. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पाठयत मी
लॉरेन्सा आम्हा पासून विनंती कर बगेन कुर्साची करवी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे